नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया फिश बिर्याणी। फिश बिर्याणी करपाक ही हांवें इसवणाची पोस्तां घेतल्या, किंग फिश। विसवणाची पोस्तां उदकान हांवें बरी धुवन घेतल्या। ताका मीठ लावन घेवया। पोस्तांक अशें दोनी वाटल्यान मीठ लावन घेवपाक जाय। इसवण मॅरिनेट करपा खातीर आमी थोडो मसालो करून घेवया। 1 चमचो आले लसणीची पेस्ट घेतल्या। तातून घालता अर्धो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। ही हांवें बेडगी मिरचीची पावडर घेतल्या। तातून अर्ध्या लिंबाचो रस घालता। लिंबाचो रस घातल्यानंतर सगळे मिक्स करून घेवया आणि हो मसालो सारको आमकां लावून घेवपाक जाय। हो मसालो नुस्त्याक लावून घेवपाक जाय। मसालो नुस्त्याक लावन अर्दवर आमी नुस्तें मॅरिनेट जावपा खातीर दवरुया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला। तातून हांवें तेल घातलां। ह्या तेलान पयलीं हांवें कांदो तळून घेतला। आता आमी बिर्याणीची ग्रेव्ही करपाक सुरवात करूया। ताज्या खातीर हांवें 4 कांदे बारीक शिनून घेतल्या। कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। मिडियम फ्लेमीचेर कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। कांदो बरो तळसून जालो तातून हांव टोमॅटो घालता। ही हांवें 2 मोठी टमाटां बारीक शिनून घेतल्या। तातून घालता चवी पुरते मीठ। झाकण घालून टोमॅटो शिजोवन घेवया। टोमॅटो शिजता आसतना मदीं मदीं ढवळून घेवपाक जाय। टोमॅटो बरी शिजपाक दिवपाक जाय। तातून हांव घालता 1 चमचो आले लसणीची पेस्ट। मिक्स करून घेवया। तातून हांव घालता अर्धो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। 1 चमचो घालता बिर्याणी मसाला। मिक्स करून घेवया। हे मसाले सगळे घातल्यानंतर 2-3 मिनिटां आमकां अशें परतून घेवपाक जाय। हातून हांव थोडेशें उदक घालता। उदक घातल्यानंतर 2-3 मिनिटां शिजोवन घेवपाक जाय, बरें खतखतोन घेवपाक जाय। तातून हांव थोडी घालता पुदिन्याची पानां, थोडीशी घालता ओली कोथमीर। मिक्स करून घेवया। आता ही आमची ग्रेव्ही रेडी आसा। गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला। तातून हांवें 2 चमचे तेल घातलां। मॅरिनेट करपाक दवरलेलें नुस्तें आमकां फ्राय करून घेवपाक जाय। हें नुस्तें आमी मॅरिनेट जावपाक दवरलेलें तें आमकां फ्राय करून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें हाय दवरल्या। हाय फ्लेमीचेर नुस्तें आमकां तळून घेवपाक जाय। नुस्तें तळटा आसतना खूब तळपाक जायना, मातशें तळून घेवपाक जाय। नुस्तें तळटा आसतना हाफ तळून घेवपाक जाय। उरलेले हाफ बिर्याणीक जेन्ना आमी स्टीम दितली तेन्ना शिजतले। आता हांवें काडून घेता। बाकीचे उरलेले नुस्तें फ्राय करून घेता। गॅसार हांवें तवो दवरला। गॅसाची फ्लेम लो केल्या। तव्याचेर बिर्याणीचें आयदन दवरून वाफ दिवन घेवपाक जाय। आता पयलीं बिर्याणीचे थर लावन घेवया। हातूंतली हांव ग्रेव्ही थोडी काडून घेता। थोडी ग्रेव्ही हांवें हातून दवरल्या। हाजेर आमकां शीताचो लेयर लावपाक जाय। शीत शिजोवन घेता आसतना 1/2 किलो बासमती तांदूळ थोडो वेळ उदकान हांवें भिजत घातिल्ले आनी ताजें हांवें शीत करून घेतलां। शीत करता आसतना हातून हांवें मीठ घातिल्लें आनी थोडेशें तेल घातिल्लें आनी शीत करता आसतना मातशें घट अशें शिजोवन घेतलां। हे पळयात, मातशें घट शिजोवन घेवपाक जाय। आता हाजो आमकां एक लेयर लावन घेवपाक जाय। हाचेर हांव ग्रेव्ही घालून घेता। ताजेर हांव थोडो तळिल्लो कांदो घालता, थोडीशी ओली कोथमीर, पुदिन्याची पानां घालता। हाचेर हांव विसवणाची पोस्तां दवरता।
हाचेर हांव थोडी ग्रेव्ही घालता. अशी थोडीशी ग्रेव्ही घातली म्हणटकच नुस्तें रुचीक लागता. आता हाचेर उरला ते सगळे शीत घालता. पाव चमचो घालता बिर्याणी मसाला. हे हांवें केशर उदकान भिजत घातला ते घालता. 1 चमचो तेल घालता. ताजेर घालुया तळलेलो कांदो, पुदिनाची पानां घालता. ताजेर घालुया ओली कोथमीर. हाजेर घट्ट झाकण घालून 15 ते 20 मिनटां लो गॅसाचेर स्टीम दिवपाक जाय, वाफ दिवपाक जाय. स्टीम दिवपाक दवरल्यार 20 मिनटां जाली. आता हांव गॅस बंद करता. ही पळयात फिश बिर्याणी तयार आसा, रेडी आसा. खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा. तसेच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करात. परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात. देव बरे करू.